काल शेल मेलावली गांवांत IITच्या वेळार IITच्या इशूक लागून जें कितें घडलें तें अत्यंत निंदनीय आसा. लोकशाहीत लोकांचें मत आयकून घेवप हें खंयच्याय सरकाराचें कर्तव्य आसा आनी तातूंतल्यान मार्ग काडप. डेमोक्रेसी भितर डायलॉग म्हणटा तो केन्नाच ब्रेक जावपाक जायना अशें म्हजें मत. आनी म्हणून म्हाका दिसता कालचो इन्सिडेंट जो घडलो तो खरेंच सगळे गोंयभर ताजे पडसाद जाले. ज्या पद्दतीन बायलांक हँडल केली गेली, ज्या पद्दतीन बायलांच्या बाबतींत जो हँडलिंग करता आसतना सामकें हें जालें तें खरेंच पळयलें जाल्यार सुद्दां बरोबर दिसना. म्हणून आमी आज आनी ताजे फाटल्यान मागीर FIR रजिस्टर केल्या आनी आमच्या लक्षांत आलें की काँग्रेसचे अशे जे लेटे सपोर्ट करताले ह्या एजिटेशनाक आमचे कोण ब्लॉक पंचायत आनी अशे महिला काँग्रेस तांकां वेंचून काडून तांचेर FIR रजिस्टर जाला. आमी आज मेमोरंडम एक पणजे हेडक्वॉर्टर्साक DGक दिला. तातूंत आमी क्लियरली म्हटलां की हें जें कितें चलता तें बरोबर न्ही. पुलीस कितें तरी करपाक जाय म्हणून कितेंय करप हेंय बरोबर न्ही. आमचे जे कार्यकर्ते सपोर्ट करता आज आमी आयले हांगा सपोर्ट करपाक, हाजो आमी हातूंत भितर इनवॉल्व आसा अशें न्ही. आनी म्हणून तुमी अशें जें कितें FIR रजिस्टर केल्या ती ताबडतोब विथड्रॉ करची. पुलीस फोर्स ज्या प्रमाणांत हांगा आसा आमी येता आसतना हांव पळयता आमी खंय भितर सरले काय म्हणजे सिटीजन म्हणटा तो एकलोय पळोवपाक दिसलो नाशिल्लो त्या एरियेक. एक म्हाका वाळपयचो नागरीक दिसूना, फक्त पुलीसच दिसताले. हांव खंय पावलां म्हटलें गिरीजा म्हटलें खंय पावल्या रे आमी काय म्हणून पळयलें जाल्यार सगळेच ते हो पुलीस फोर्स फाटल्यान घेवचो. सरकारा कडेन हांव परत एकदां मागणी करतां की तांचे कडेन डायलॉग चालू करचो. IIT बरें इन्स्टिट्यूट ह्या बद्दल कोणाचोच दुबाव ना, पण नो इन्स्टिट्यूट कॅन बी फोर्स्ड अगेन्स्ट द विशीज ऑफ द पब्लीक. लोकांक जर नाका हांवें NIT लोलये मागतालो, लोलये हांवें मिटींग घेतिल्ली ग्रामसभेत विरोध जालो, आमकां नाका NIT, तुमी जागो घेतात आनी केंद्राक दिवपाक सोदतात अशी भाशा जाली. हांव म्हटलें तुमकां नाका जाल्यार तुमच्या इच्छेचे विरुद्ध वचून आमी NIT घालना आनी आमी NIT खातीर दुसरो जागो तेन्ना पळय. SEZच्या वेळार लोकांच्या इच्छेक मान दिवन आमी तकली बागयली आनी आमी सांगलें SEZ स्क्रॅप करता नाका. हांगा आतां गोंयांत जागे खूब आसात, सरकारा कडेन जागे आसात. आमचो लिडर बाब प्रताप सिंग राणांनी सांगिल्लें की 70 सुद्दां आनी जागे आसात. समज लोकांची इच्छाच ना, लोकांचो इतलो विरोध आसा, ज्या पद्दतीन काल बायलो उलयताले ते पयले ते एपियर टू बी डेस्परेट, फाल्यां कितेंय करपाक शकता अशें दिसता. ताचे पडसाद आख्ख्या राज्यभर उठतले. सेकंडली हांव आज परत एकदां सांगलां की वाळपयचे लोक आनी पुलीस हांचे स्ट्रॉंग बाउंडिंग आसा. कारण PTS स्कूल PTS हे हांगा वाळपय आसा कितलीं वर्सां जालीं. गोंयचो प्रत्येक कॉन्स्टेबल, प्रत्येक PI, प्रत्येक PSI हो ह्या स्कुलाक येवन PTSांत येवन रावला, शिकला, खाला, जेवला, सगळें हांगा गेलां. आनी वाळपयच्या लोकांचो तांचे कडेन क्लोज संबंद. हांव हांगा चीफ मिनिस्टर आतां 4-5 खेपे आयलां. हांवें पळयलां कशे पद्दतीन वाळपयच्या लोकांक तांचेर कॉन्फिडन्स आसा. दे फील प्राऊड दॅट PTS इज लोकेटेड इन अवर सिटी. आनी अशे पद्दतीन जर वागणूक जाली जाल्यार तें इमोशनल बॉन्डिंग जें आसा पुलिसाच्या भितर आनी लोकांच्या भितर वाळपयच्या हाका तडो वतलो. मुखार तें परमनंट उरतलो क्रॅक अशी म्हाका भीती आसा. आनी म्हणून हांव परत एकदां सरकारा कडेन मागतां की तुमी ताबडतोब पुलीस फोर्स विथड्रॉ करचो, तांचे कडेन डायलॉग चालू करचे आनी तातूंतल्यान कन्सेन्सस करून प्रश्न सोडोवचे. तुम्ही लोकांक मेळपाक वयतले गांवांत आमी ठरयतले आतां हांगा आमकां अपेक्षा आशिल्ली की लोक हांगा आसतले म्हूण लोक हांगा ना. पण लोक म्हणटा 3-4 महिने जाले तुमी हांगा येवंकूच ना एकूयदां म्हणून. पण आमचे सगळे कार्यकर्ते येताले. कोण ना गिरीशान जर हांगा चॅलेंज घेवन प्रसार हें घेतली, प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी गिरीशान सांगिल्लें की आपूण चॅलेंज दिता म्हणून आपले अरेस्ट करून दाखया म्हणून. याद आसतलें हांव याद करून. ताचे फाटल्यान आमचे सगळे वायस प्रेसिडेंट धरून आमचे जनरल सेक्रेटरी धरून प्रत्येक जेन्ना जेन्ना कितें अशें जाला इशू तेन्ना आमचे सगळे जाण येवन हांगा पार्टिसिपेट जाले. काल पूण सर गिरीशा म्हाजो प्रश्न की काल थंयचे लोक प्रताप सिंग राणेक तुमच्या आमदाराकूय वायट उलयताले
ही हॅज ऑल्सो नॉट डन एनिथींग म्हणटाले ताजेर तुमचें कितें? आमचो आमदार जो आसा तो सद्याक कोवीड पॉझिटिव्ह जावन तो हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट घेता. तेणें म्हाका फोन करून आनीक आमच्या CLBच्या लिडराक फोन केलो आनी परत म्हणजे प्रेस कॉन्फरन्स स्पेशल घेवन तुमकां थोड्यांक खबर आसपाना की प्रताप सिंग राणेन सरकाराक शिटकावणी दिल्ली की लोकां विरोधान तुमी खंयचोच प्रोजेक्ट लोकांचेर लादयनाकात, चर्चा करात नाल्यार शिफ्ट करात. आनी प्रताप सिंग राणेन ऑफर केल्ली की आपूण तुमकां अल्टरनेट जमीन दिता 4 years तुमी पळय येयात मुखार सरात सोल्युशन काडया म्हणून. सरकारान एक पावल फाटीं मारून चर्चा करपाक जाय आशिल्ली, तांकां सिनियर राणीक इनवॉल्व करपाक जाय आशिल्लो. ताणें ऑफर केला आपूण रेडी आसा. आमचे CLBचे लिडर जेन्ना पयलींचे मुख्यमंत्री हेय अनुभव आसा, ताणें खूब आंदोलनां हँडल केल्यात पूण लोकांक पुलीस फोर्स यूज केलो ना खंयच. सो त्या हेजेर मुख्यमंत्र्यान जी हो भुरगेपणाचो जो सरकार चल्लेलो आसा, हट्टीपणा केन्ना येता, भुरग्यांक हट्टीपणा करता, भुरगे आसा ते हट्टीपणा करतात. मॅच्युअर्ड लिडर्स आसतात ते भुरगेपणा करनात. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान भुरगेपणा सोडची, हट्टपण सोडचो आनी हो प्रोजेक्ट जायतून लादचो न्ही लोकांचे. कारण तुमी जो गोंयांत जो पुलीस फोर्स जो आसा ते आमचेच भाव आमचेच भयणी सगळ्यो. आयज तेंचे लायफ तुमी रिस्क करतात, पुलिसांचे लायफ रिस्क करतात आनी चड करून ऑफिसरांचे लायफ. फालचो जो सगळो फोर्स आसा तो फोर्स हांगा कनेक्ट आसा. एक दिगंबर बाबान सांगलो त्या प्रमाणे दुसरे तेंगेले सयरे सगळे हितून इनवॉल्व आसात. सो तांकां खंय तरी चड आसतली. आनी सरकारान जर हें चालू दवरलें लोकांचे लादपाक जाल्यार एक वेगळो तरेचो क्रोधी नागरीक गोंयांत तुमी तयार करतले. जशें बाकी कडेन नक्षलवाद कसो जालो, जेन्ना तुमी लोकांक सप्रेस करपाक वयतले पुलीस फोर्स यूज करून, थंय ते तिडकीन वेगळे तरेचें हें जाता. आनी तुमकां याद करून दिता, दिगंबर बाब मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी बाळ्ळी एक आंदोलन जालें व्हडलें. 5,000 आमचे STचे भाव भयणी थंय आयले, हल्लो जालो पुलिसांचेर. पुलिसांक पळ काडपाक पडलो त्या टायमार. थोडे पुलीस इंजर्ड जाले. पुलिसांक तेजो ठाव ठिकाण कळना. केन्ना जाता जेन्ना तूं आयकना. आनी त्या टायमार दिगंबर बाबान तांकां वचोन मेळ्ळे, तेंचे कडेन चर्चा केली, सगळें हें केलें, पूण तांकां तेन्ना मिसगायड करून लोकांक यूज केलें. आयज हांकां कोणाक मिसगायड करना. सरकारान थोडी भावनीक विचार करपाक जाय. गोंयचो कायदे वेगळे आसा. हांगा भाटकाराली जमीन कोण रयत ते गेले जाता आनी इतले ते ह्या जमनीक ते पीक काटाक तेणी जनरेशन टू जनरेशन केल्लें आसा. तेचेर तेंची इमोशनल कनेक्ट आसा, धार्मीक कनेक्ट आसा आनी तेंचेर ती डिपेंड आसा. कोण सोडटलो जमीन असली? आख्ख्या गोंयचो लोक तांकां सपोर्ट करपाक भायर सरतलो. जितलो ते सप्रेस करतले. आनी आयज ते पुलिसांनी एक सुरू केला, पूण तांकां कोण सपोर्ट करपाक येवन भाशणां करता तेंचेरूय तुमी जर FIR घालतले, फालच्यान लायनी लागतले हांगा येवन भाशणां करपाक. कितले लोकांचेर गोंयचे तुमी FIR रजिस्टर करतले? हें जर केलें हांव हांगा मुद्दाम येवन हांवूय भाशण करतलो तेंच्या सपोर्टान. म्हाजेरूय FIR तुमी करात. अशे हजारांनी लोक हांगा वाळपय येतले आनी भाशणां करतले तेंच्या सपोर्टान. तुमी कितले लोकांचेर FIR रजिस्टर करतले? आनी तुमी बायलांचेर अत्याचार करता. सो आमी मागणी केल्याक ह्या सगळ्यांचेर एक्शन जावपाक जाय. तेंची केसीस आसा ते विड्रॉ करात. पुलीस छावणी केल्ली आसा हांगा पळयल्यार भंय दिसता, ती पयलीं बंद करात. पुलीस फोर्स काडा हांगसरल्यांनी चर्चेन तो निर्णय सोडया म्हणून. आनी बायलांचे हेजेर जे हें जालां ते आमचे सावथी काँग्रेसचे आउटरीच हाचे फुडारी. काल जो इन्सिडेंट जालो तो खरो म्हटल्यार खूब म्हणजे निंदनीय आसा. आनी खंय तरी काळजान सामकें इतलें दूख जालें की गोंया सारक्या आमचो गोवा जो एज्युकेशन लेवलाचेर इतलो हाय म्हणटा आनी आमी सामके एज्युकेटेड म्हणटा, आज बिहाराहून पास्ट आमची आज परिस्थिती बायलांचेर अत्याचार म्हणजे असो हो पांय दवर तो व्हिडिओ तर पळयत परत परत तकली सामकी म्हणजे इतली हें जाता की अशें कशें जावंक शकता आनी असो हो मनीस कसो करूंक शकता, इतलो ह्या लेवलाचेर वचूंक शकता. आनी म्हाका दिसता हें सगळें चित्र पळय आज जालां, आज गोंयच्या बायलांक मदीं एक जो एंगर तयार जाल्लो आसा, सो तेजो परिणाम हो ह्या लोकांक भोगचो पडटलोच. दुसरें म्हणजे हेजो पार्टी लेवल आमचे ऑलरेडी आमी फाल्यां आमची वुमन्स कमिशनर आसा थंय आमचे ऑलरेडी आमी फाल्यां आमचे
जे आमचे म्हणणे आसा जे मागणी आसा ते आमी ह्युमन कमिशनराक आमी ऑलरेडी आमी फाल्यां भेटयतली. फाल्यां आमी सांजे दिनांक फाल्यां पणजे ह्युमन कमिशनराक आमी मेळपाची आसा. आणि हो जो अत्याचार आसा हो आज ओगी रावपाचो ना. गांवकऱ्यांनी त्याचं सस्पेन्शन मागला PI इकोस्कराचं, तुमचें कितें म्हणटा? सस्पेंड म्हणजे सस्पेंड करपाचो ताका टोटल तेजे म्हणजे हे हो अन्याय हो कसोच हो सहन करून घेवपाचो ना. ताका सस्पेंड हो करूंकूच जाय, कळ्ळें न्ही. कित्याक हे पळय आसा हे मागीर फुडें हे अशेंच उरतलें. हे आज जर त्या मनशाक आमी केक वॉक दिलो जाल्यार फुडें हे अशेंच अत्याचार जातले. आज गोंयांत कितलीशींच आंदोलनां आज लोक रस्त्यार आसा. आपल्या प्रत्येक आतां कोलाचो इशू आसा, डबल ट्रॅकिंग आसा, सगळे इशू घेवन लोक आज भायर सरलेले आसा. आज जर ह्या आंदोलनाक जर हांकां जर अशें जर सगळ्यांक जर आमी हें दिलें जाल्यार फाल्यां ह्या सगळीं आंदोलनां अशेंच चिड्डीतले. आनी बायलो आज कशें आसा, बायल ही मुखार सरून सगळ्या आंदोलनाचें नेतृत्व करता. आज जर असो बायलांक जर चिड्डुपाचो प्रयत्न केलो, पूण एक सांगता हें जालां ते एके वाटेन बरें जालां. कित्याक आज एक बायल मनीस आज उबी रावन दाखोवन हे सरकार ज्यो ह्यो निती ह्यो कितें जर हे तयार करता ह्यो पॉलिसीज जाल्यार एक बायल मनीस स्वताच्या निर्णय घेवन ह्यो सगळ्यो आमकां नाका म्हणजे नाका. कित्याक हांव एक आंदोलनांतल्यान तयार जाल्ली बायल मनीस. आमकां जर नाका जाल्यार नाका. कितें गांवांत नायलन 66 इशू आसूं, एसिडाचो इशू आसूं, आमच्या गांवांत आमकां हे प्रोजेक्ट नाका. आमी तोंड उगडें करून ठामपणान सरकाराक सांगलें आनी सरकाराक तें मानून घेवचें पडलें. प्रत्येक गांवकाऱ्यांक हो रायट आसा आनी हो कसो ग्रामस्थाचो रायट. तुमी आमकां जाय तशें चिड्डीतले मुड्डीतले आनी तुमकां जाय तें करतले हें करूंक दिवचें ना. आनी पुलिसांचो फोर्स घालून जर तुमी अशें करूंक शकता जाल्यार बायल मनीस उबी रावन आमी कितें आसा तें आमी दाखयतले हेच्या फुडें. सर अरेस्ट केल्या तेजेर सिरियस सेक्शनां बी लायल्या तेजेर कितें? प्लीज अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन लावप. जे भाशण करतात म्हणजे भाशण करता तितून अटेम्प्ट टू मर्डर कसो जातलो म्हाका खबर ना. जो थंय तेंचो वचपाक थंय गेलोच ना तेंचेर तुमी 307 अटेम्प्ट टू मर्डर घालतात. म्हणजे तुमी पुलिसांची IPC सेक्शनाचीच फकाणां करतात. आनी तुमी ही सेक्शन लावन तुमी गोंयच्या लोकांक दाबोवपाचो प्रयत्न करता. त्या मुख्यमंत्र्यान हाजेर परत विचार करचो. मुख्यमंत्र्यान पुलिसांचेर दबाव हाडून हो प्रोजेक्ट लोकांचेर लादचो न्ही. मुख्यमंत्र्याक अनुभव कमी आसा त्या कारणान ताका हें आंदोलन खंय पावतलें ताचो अंदाज ना. ताका ताचो अनुभव ना अजून, कारण ताणें आंदोलन तशी पळयल्ली ना. ताणें अनुभवी जे मुख्यमंत्री आसा गोंयांत तांचे कडेन उलोवणी करची, चर्चा करची. आमी सांगलां आमचे दिगंबर बाब आसा हेणी सगळे तरेचें आंदोलन पळयल्यात, हँडल केल्यात पिसफुली. तेंचो तुमी सपोर्ट घेयात. आमी तयार आसात. कारण गोंय हें आमकां राजकारणा खातीर काँग्रेस पक्षाक वापरपा नाका आनी ते पाड्ड्यार करपा नाका. आमकां गोंयचें बरें जाल्लें जाय. आमी BJP जें करताले कोणाकूय इन्स्टिगेट करून आंदोलन करप आनी राजकीय फायदो घेवप तो राजकीय फायदो आमकां नाका. आमकां गोंयचें बरें जाल्लें जाय. IIT प्रोजेक्ट गोंयांक जाय, पूण तो खंय लोकांक कन्सल्ट करून लोकांक पार्टनर करून घेवन थंय करा. वेगळे वेगळे खूब जागे आसा. दिगंबर बाबा, अटेम्प्ट टू मर्डर हाजेर तुमचें कितें म्हणटा? अरे फाटल्यान म्हाका अजून समजना अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन कित्याक लायलें वता, कित्या खातीर? कारण कितें जाता, वेन देर इज एन एक्शन देर इज अ रिएक्शन. तें कितें प्लॅन करून केल्लें नासता. सपोजींग कोणें फादर मारलें जाल्यार तो कितें तरी लाठीचार्ज केलो कितें जाता ताजें रिएक्शन म्हणून त्या एजिटेशन करपी तांचे कडल्यान जाता. पूण जे भाशणां करतात किंवा कोणी सपोर्ट करपाक आयिल्लो आसता तांचेर कशी सेक्शन लावपाक अशें म्हणजे आतां आमी आयले हांगा. तुम्ही CM कडेन उलयतले हाजेर? हांव डेफिनेटली उलयतां. सर तुमचे काँग्रेस पार्टीचे लोकल हांकां तशी काडले तांकां अरेस्ट बी केले, तुमचे कितें फुडले आमी तांच्या फाटल्यान रावतले ठामपणे. तांच्याच फाटल्यान न्ही, आमी जनरल प्रजेच्या फाटल्यान रावतले.